दीस शुक्रार जुलैची 18 तारीख 2025. पहिले वाचप निर्गमन पुस्तकांतलें वाचप अध्याय 11 वोळ 10 तावन अध्याय 12 वोळ 14 पर्यंत. मोइजेन आनी आरोनान ही सर्व आजापां फाराव्या मुखार केली. पूण सर्वेस्परान फाराव्याचें काळीज धारून गेलें देखून ताणें इस्रायलितांक आपल्या देशांतलीं वसूंक सोडलें ना. इजिप्तान सर्वेस्परान मोइजेक आनी आरोनाक म्हळें, हो म्हयनो तुमकां सर्व म्हयन्या पैकी पयलो जातलो. वर्साचो पयलो म्हयनो तो तुमकां जातलो. इस्रायलाचे सगळे परजे लागीं उलोवन तांकां सांगा, ह्या म्हयन्याच्या 10व्या दिसा तुमचे मदल्या हर एकल्यान एक शेळी तलास करूंक जाय. एक घराण्याक एक शेळी. ती शेळी खावंक एक कुटांब भोव ल्हान जायत जाल्यार ताणें आपल्या घरा लागीं वस्ती करतल्या शेजाऱ्या संगी मेळोवन तांच्या संख्या प्रमाणे ती वांटून घेवची. हर एकलो कितलें खातलो तें पळोवन शेळी विंचूंक जाय. शेळी जावंक जाय कसलेंच आयब नातली, दादली आनी 1 वर्साची. बोकड्या वा बोकट्या मदली तुमी ती विंचयेत. ह्या म्हयन्याचो 14वो दीस पर्यंत तुमी ती सांबाळूंक जाय. त्या दिसा सांज जातना सगळे इस्रायल परजेन शेळयांक जीवशी मारूंक जाय. उपरांत इल्लें रगत घेवन ज्या घरांत शेळयेचें मांस खातात त्या घरच्या दारवंताच्या दोनी खांब्यांक आनी ताचे वयले पाटयेक तें सारोवंक जाय. तेच राती शेळयेचें मांस तुमी खावंक जाय. उजार भाजून पेकमीर उंड्या आनी कोडू भाजये सवें तुमी ती खावंक जाय. जिवें वा उदकान उकडलेलें तिचें कांयच खावचें न्ही. बगार सगळी शेळी तिची तकली, पाय आनी आनकिटी वेगळी करिनासतना उजार भाजून तिचें मांस तुमी खावचें. सकाळीं पर्यंत कांयच दवरचें न्ही. जें कितें उरता तें तुमी दीस उदोवचे आदीं लासूंक जाय. हे परी तुमी तें खावंक जाय. तुमच्या कमराक पाटो बांदा, पांयांक वांडो घाला आनी हातांत एक दांडो घेया. बेगी बेगी तें खाया. सर्वेस्पराच्या मानाक संभ्रमची पास्क परब ही. ते राती हांव इजिप्तांतल्यान उतरून वतलों आनी इजिप्ताच्या हर एक प्रथम जनिताक जावं मनशाक जावं मनजातीक जीवशी मारतलों. हांव इजिप्तांतल्या सर्व देवांक शिक्षा लायतलों. हांव तो सर्वेस्पर. तुमी वस्ती करतात तीं घरां दाखोवन दिवंक शेळयेचें रगत एक खुणा जातालें. तें रगत पळयतच हांव तुमकां कांयच वायट करिनासतना मुखार वतलों. हांवें इजिप्ताक शिक्षा लायतना नासाचें खर्ग तुमचेर येवचें ना. हो दीस तुमकां एक उगडासाचो दीस जातलो. तुमी तो सर्वेस्पराच्या मनाक एक परब कशी संभ्रमतल्यात. संततीतावन संतती पर्यंत हो उत्सव एक शाश्वत कायदो कसो तुमी संभ्रमतल्यात. देवाचें उतर हें देवाचें वडपकार. कीर्तन 116 12 तावन 13, 15 तावन 16 आनी 17 तावन 18. श्लोक. सडवणेक अर्घां दिवची काल्स हांव उबारतलों आनी सर्वेस्पराचें नांव हांव वाकणतलों. कितें हांव पाटी दिवं सर्वेस्पराक ताणें म्हाका केल्ल्या इतल्या बरेपणाक. सडवणेक अर्घां दिवची काल्स हांव उबारतलों आनी सर्वेस्पराचें नांव हांव वाकणतलों. श्लोक. सडवणेक अर्घां दिवची काल्स हांव उबारतलों आनी सर्वेस्पराचें नांव वाकणतलों. सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार ताच्या भक्तांचें मरण भोव स्वादीक. हांव तुजो साकर, तुजे साकर निसोपूत. म्हज्यो सांकळी तुवें मोडून उडयलाय. श्लोक. सडवणेक अर्घां दिवची काल्स हांव उबारतलों आनी सर्वेस्पराचें नांव हांव वाकणतलों.
हांव तुका अर्गां बलिदान भेटयतलो आनी तुज्या नांवाची वडवीक घातलो. सर्वेस्परा केल्ल्यो आंगवण्यो ताच्या सगळ्या लोकां मुखार हांव पाळटलो. श्लोक. सडवणेक अर्गां दिवची काल्स हांव उबारतलो आनी सर्वेस्पराचें नांव हांव वाकणतलो. उद्गार. आलेलुया, आलेलुया. म्हजे बकरे म्हजो ताळो आयकतात म्हणटा आसो मी. हांव ताका वळखतां आनी ते म्हज्या फाटल्यान येतात. आलेलुया, आलेलुया. शुभ वार्ता. सामातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. अध्याय 12 वळ 1 तावन 8 पर्यंत. त्या दिसांनी एक सब्बाता दिसा जेजू गोवाच्या शेतामदल्यान चमकतलो. ताच्या शिसांक भूक लागली देखून ते कणश्यो मोण खावंक लागले. फारिजेवांनी हें पळोवन जेजू लागीं म्हळें, पळय, तुजे शिस सब्बाताच्या दिसा करूंक आडवारलेलें करतात. पूण जेजून तांकां जाप दिली, दाविदान आपणाक आनी आपल्या सांगात्यांक भूक लागल्या वेळार कितें केलें म्हूण तुमी वाचून नेणात? देवाच्या घरांत भितर सरून फकत याजकांक शिवाय ताका जावं ताच्या सांगात्यांक जावं खावंक आडवरलेले समर्पीत उंडे ताणें केले नात तुवें? हर एक सब्बताच्या दिसा देवळांत याजक सब्बत सोविश्यो मोडतात तरी ते गुन्यांवकार जायनात. म्हूण मुळां ते नियमशास्त्रांत तुमी वाचून नेणात? देखून हांव तुमकां सांगतां, देवाळा प्रास व्हरतो हांगा आसा. म्हाका जाय दया, बलिदान न्ही. ह्या उतराचो अर्थ तुमकां कळीत आसलें जाल्यार निरपराध्यांक तुमी केदींच अपराधी करते नात, तर मनशापूत सब्बताचो धनी. देवाचें उतर हें. वाखणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. म्हाका जाय दया, बलिदान न्ही. ही उतरां सोम्यान दिवचें एक आश्वासन. आमी जिवितांत कितें वोमतांव तेंच मुखार लुमतांव. एक मनीस समाधान, शांती, बोगसाणें, सोंसणीकाय ताच्या भावां भयणी थंय वोमता तर तेंच ताका पाटी मेळटलें. जेजून ताच्या शिसांक शिकयलें बोगसाणें, शांती, समाधान, दया, त्याग आनी हेंच तांच्या काळजांत रुता करचे खातीर निमाण्या जेवणार शिसाचे पांय धुवन माया मोगाचो उपादेश दिलो. हेरांक बरें करच्याक नियम वा नियंत्रण ना. दिसाची 24 वरां एका व्यक्तीक बरें करी येता. तशेंच उक्त्या मनान दिल्लें देवाक मानवता आनी खऱ्या मोगाक पुष्टी दिता. मोगाचो दर्यो आमचो सुमी दयाळायेन बरोवंक आमकां आपयता. कोण उक्त्या काळजान मनान ओपून घेता ताका ती दया केन्नाच सुखाशिना. जर एकलो मनीस फातरा बरी आपणाचें काळीज घट करता, मुखार ताका ताच्या जिवितांत कश्ट, निराशा राखून आसता. देवाचें उतर सुवार्ते मुखांत्र आमकां फावो जालां. क्रिस्तांव समर्थतेची संपूर्णता देवाच्या आनी पेल्याच्या मोगान दाटापल्या. एखाद्या वेळा कानून आमकां बंदिवान करता तर ह्या संकलितावन भायर येवन स्वतंत्र जावचें बरें.